सेक्युलरिझम हो काँग्रेसच्या डीएनएक आसा. म्हाका याद आसा हांव जेन्ना कॉलेजींत आसलो तेन्ना म्हाका आय वॉज अट्रॅक्टेड बाय दीस प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिझम. म्हणजे सेक्युलरिझम म्हाका कळटालो असो व्हडलें न्ही, पूण त्या हिंदी गाण्याची याद म्हाका तोळांत जाता. धूल का फूल हांवें पिक्चर पळयल्लें. तातूंत एक रानांत एक मुस्लीम मनशाक एक भुरगें मेळटा आनी त्या भुरग्याक तो हाडटा घरा कडेन न्हावयता. ताका खबर नासता हो खंयच्या धर्माचो तो. तेन्ना तो एक गीत म्हणटा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा. ही आमची थियरी. ही फक्त गाण्यातली ओळी न्ही त्यो. ह्या तरेन आमी मुखार गेल्यात. आमच्या पक्षाच्या इतिहासात एक भोव महत्वाचो दीस जावन आहा. न्हय फकत हो स्थापनेचो दीस म्हूण न्हू, काँग्रेस पक्ष आख्खे जगांत आमी म्हणटात इन अ डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड is the oldest and is the largest democratic party in the world. 1972 काळात ते वेळार एक पण काँग्रेसात आशिल्लो कोण शांताराम नायक आनी हांगा आनी कोण ना आनी कोणाका बसलो ना की ते वेळाचो पळय काँग्रेसांचो मनीस आसलो. आनीक आमी फुडें आशिल्ले युनायटेड गोवांत महाराष्ट्र ह्युमन ते आशिल्ले पण लॉ मिनिस्टर. मागीर आमी काँग्रेसांत भितर सरले आनी काँग्रेसांत जोडले आयज पासून. A strong India would be bringing all two people together, and we have opted for ourselves. The founding fathers of our party have decided that we should be a democracy, we should be a secular nation, and that is what will take us ahead. Today, education is one of the most important things. Although Shantaram thinks that we have done our bit, I am taking a lot of interest in education. ज्या पद्धतीने कार्य केला त्यांची कार्याची पावती म्हणून त्यांचे कार्याची पावती मध्ये त्यांनी अनमोल अशी कार्य केले आसा. इतली वर्सां पार्टीमध्ये रावप आणि काम करप आणि एक संघटित करून एकठांय रावप इतली वर्सां म्हणजे ल्हान गजाल न्ही. उलोवपाक सोंपें. 46 वर्सां 72 साकून दोन्ही मनीस जे आसात ते पार्टी बद्दल आसात जे आणि निश्ठावंत कार्यकर्ते अशें म्हणून त्यांनी कार्य केल्लें आसा. हे सगळे वाटचाली भितर अनेक वादळां येवंक शकता, अनेक वादळां येवन गेली, पूण ते तटस्थ रावले. पार्टी भितर खंबीरपण रावले. मला खुबशे आमचे नवी पिढीक आमी शिकपाची गरज आसा. कित्याक अशें निश्ठावंत जेन्ना कार्य करून एक पार्टी खातीर अनेक उतार चढाव पार्टी भितर येवन वयतात. अनेक कोणी सरकार बदलली, अनेक सेंट्रलाक बदलतात, हांगाय बदलतात, पूण तरी देखून प्रत्येक परिस्थितीत खंबीरपणे रावप, प्रत्येक म्हणजे कितें वायट गजालीक एकवटून संघर्श करप, ओपोज करप आनी बरी गजाली वाटचाल घेवन फुडें वचप अशे पद्दतीन कार्य केला म्हणून आयज मनीस त्यांचे आदर्श आमी घेवपाक जाय.